वास्को भोवतेर जेटीचेर उजो लागून नुस्तेमारी जाळी उज्यांत लासून गेली। उजो लागिल्ल्यान सुमार 12 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। जेटीचेर दवरिल्ली जाळी तशेंच हेर सामान उज्यांत पुराय लासून गेले। ह्या वाठारांत पार्ट्यो चालूच आसता हो अपघात आसूये असो अदमास धन्यान उक्तायला। भविष्यात अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाचे खातीर खोलायेन चवकशी जावप गरजेचें आसा। संबंधीत प्रशासनान हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी धन्यान केल्या। हांव सांगूंक सोदता हिंगासर न्हू म्हाज्या जाळांक आतां म्हाज्या आनी आलकांदर आनी दर्शन तिगांची जाळां आहली हिंगा म्हाजो चेडो आनी एक लेबर येवन हिंगा बारांक येवन रावान गेले आनी ते पार्सल कितें घेवन येता म्हणसर हिंगा पळयता जाल्यार उजो लागलो। तेका वाड्यावयल्यान एकल्या भुरग्यान सांगला म्हणटकूच तो धांवान हिंगा येयलो। एकाक सुमार पळयता जाल्यार उजो पेट्टा म्हणटकूच तेंच्यांनी दोगांयनी पालयलो, म्हाकाय फोन मारलो, हांवें आलकांदराक फोन मारलो आनी आमी सगळे हिंगा येयले आनी तेंचे कडेन दोग जाणां कडेन म्हाजे कडेन 3 जाणां कडेन उजो पालवाना फायर सर्विसाक फोन केल्लो। मागीर तेंचे कांय रिप्लायच ना, येता म्हणून सांगला, येवंकूच ना। मागीर पुलिशेक फोन केलो हांवें, पुलीस धाडलो हिंगा। त्या म्हणसर बायणासून आलकांदरान टेम्पो भर मनीस घेवन येयला आनी हिंगासर सगळे पालोवन आमी रेडी आसले आनी मागीर फायर ब्रिगेड हिंगा येयले, पावले हिंगा। कितचे लुकसाण जालें, कितचे नेट आसले? म्हाजे नेट आसले कारकील आनी एक रापण भायर ते 4 लाखाचे आहा म्हाजे। ते चेड्याचे थिंगा बांगड्याचो मांड आनी रावसाची काटाय आनी तेचे आनी दुसरी झाडां आसली थिंगा डिस्को तेचे वयर जातले आनी आलकांदराची रापण आहा ती तेची कळ्ळे तो दितलो म्हाजे स्टेट अदमास टोटल 12 लाख सुमार जातलो। हे इंजिन एक कळ्ळे, हे इंजिनाक पिड्यार जालें हिंगा। कितें दुबाव तुमकां लायला? आतां हिंगा लोक कोणाचे म्हणून कितें सांगतलो, हिंगा पयलें सदां पार्टी, सदां शिगरां बिगरां ओडटात, पुलिसान गस्त वाडोवपाची आपली। सकयल दनपारां 12 सुमार येयल्लो हिंगा, सो रावंडाक डेली चॅकिंग येता पळोवपा। लेबर सद्या ना न्हू, सो फ्रेंडान येयल्लो 12 जायसर हिंगा कोण ना, एक 4 जाणां वयर आसलेले आनी थिंगा कोण फुडें पिवपा बसलेले देवळा फुडें। मागीर ते आमी पळोवन गेलो आनी घरा गेलो। एकांक सुमार थिंगा एकटो फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता उजो लागला म्हणून धक्यार आमच्या। मागीर तसोच धांवून येयल्या पयले हिंगा सगळे जळटाले, काय सेव करपा हें ना। त्या गडबडीन पळोवन डायरेक्ट पाणी काडपा मारपा चालू केले। तसोच सायडली एक डॅडीक फोन लायलो, मागीर फ्रेंडांक बीन फॉरवर्ड केले, ते सगळे येयले। थंयसर आमी पालयताले, जाता तितके सेव केले भायले, पूण मोस्ट ऑफ द सगळे हिंगा जळलेले आसा। कारगीर जळलो, रापण जळलो, काय सांगपाक शकना। तुका कितें दिसता अशें की उजो म्हटल्यार इनिशिएटीव काय सांगपा जायना कोणी खंयच्यान लायला, कित्याक हिंगा आमी येवन गेले सगळे चॅक करूंक तेन्ना काय नसलेले। तेच्या उपरांत कोण येवन कितें घातला जाल्यार ते सांगपाक शकना।